प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माथूचो 15वा विसवोर वोड 29 ते 36 पर्यंत. Mathew chapter 15 verses 29 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थंयचो भायर सरून जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांची उरपोंजी लोंगड्यांक, कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, मोन्यांक आनी जायते हेरांक घेवन ताचे सरशी आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरली. आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केली. म्हणटच मोनी उलयतो, ओसाड पडलेली सारकी जातो, लोंगडी चलतो आनी कुड्ड्यांक दिश्टी पडटो पळयोवन त्यो उरपोंजी अजाप जाल्यो. आनी तांणी इस्रायलाच्या देवाक मोहिमा दिली. जेजू 4000 दादल्यांक जेवण दिता. पूण आपणाशी आपोवन जेजू आपल्या शिसांक म्हणलें, 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसा आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना देखून म्हाका तांचे सुरसुरे दिसता. आनी तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका नाका, नाजाल्यार ती वाटेर घुंवड येवन पडली. शिसांनी ताका म्हणलें, तरी एक सुरे सुवातेर इतल्या लोकांक दादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजू तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसा? तांणी सांगलें, 7 आनी थोड्यो धाकट्यो मासल्यो. तेन्ना जेजून लोकांक धर्मीर बसूंक लायलो. ताणें 7 उंडे आनी मासली घेतली आनी देवाक दिन वचून तांचे कुडके केले आनी ताणें ते शिसां कडेन दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. ती सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जाली. आनी उरलेल्या कुडक्या तुकड्यांच्यो 7 पांटल्यो ताणीन भरल्यो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज आमी आयकता या शिवर्तमानान की जेजू एका दोंगरार वचोन लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. आनी बाबणीनो, व्हडली मिलाग्र म्हणल्यार जेन्ना जेजून आपलें प्रवाचन कोमेस केलें, 3 दिसां उपरांत जेजून आपलो रितीर काबार केलो. बाबणीनो, जेजू दोंगरा कडेन गेलो, खंयचोतान दर्या कडेन जो आसलो तो थंयचो सोडून तो दोंगरार गेलो आनी लोक ताच्या फाटल्यान येवन ताचें उतर आयकूंक लागलो. आनी बाबणीनो, थंयचो दोंगरार जेजून लोकांक पेकोवणी दिली, तांकां पयलें उतर शिकयलें. आनी दोंगरार वचोन तो फकत 1 दीस वचोंक ना, 2 दीस वचोंक ना, पूण 3 दिसांक लोकांक देवाचें उतर शिकोवंक लागलो. आतां व्हडली अजाप म्हणजे कितें बाबणीनो? जेन्ना कोण दोंगरार वेता ताका थंयसर जेवण मेळटा, ताका खंय तें पिवण मेवता, थंयसर बाज आसता न्हिदपाक, आनी थंयसर समजा कोणाक आपलें टॉयलेटान वचोंक जाय, थंयसर टॉयलेटां आहा, थंयसर तांचे कडेन कपडे आहा, तांच्यान घरा वचोंक जाय, तांचे कडेन पांघरूण घालूंक जाता आपलें न्हिदच्या आदीं. आनी 3 दीस तो लोक थंयसर सुमार 4 वा 4.5-5 वजार लोक वयर दोंगराचेर जेजू 3 दीस जेवण खायनासतना, पिवण खायनासतना त्या तोंडाचेर न्हिदोन दीस काडटा. 3 दीस बाबणीनो. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की मनीस फकत जेवणाचेर आनी पोटाचेर पातयें ना, पूण देवाच्या उतराचेर ताका आपलें जेवण मेवता. म्हणजे जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खरेपणी आमकां आमचें जेवण मेळटा, आमच्या आत्म्यांक जेवण मेळटा, आमच्या मनाक जेवण मेळटा. आनी आमची कूड आतां फकत देवाच्या उतरान रिगून रावन आतां आमच्यान एके भाशेन देवाचें उतर आयकूंक जाता. आयज बाबणीनो, आमी आमकांच विचारुया, आमी केन्नाय एका वराच्या मिसाक वेता. केन्ना मीस जाताना आमी म्हणटा, हें 1 वराचें मीस, हें 1.5 वराचें मीस, कितलो वगत लागता. आनी आमी थंयसर आसतूय आमी थंयसर आमच्या काळजान आनी मनान थंयसर ना. आनी थंयसर त्या दिसा जेन्ना जेजू उतर शिकयतालो, 3 दीस जेवण खायनासतना, पिवण खायनासतना, थंयसर कांय तांकां कपडे जायना आसुनूय ना जाल्यार
आनी तिचो तोंडाचेर न्हिदोन तो लोक आतां 3 दीस जेजूक आयकता आनी शिकी 3 दीस जाले उपरांत जेन्ना वेळ जातो वचपाचो जेजू तांकां उपाशी घरा सोडिना एकल्या ल्हान भुरग्या कडेन तिचो 7 उणे आनी थोड्यो मासल्यो आसल्यो ताका म्हाका दिसता कोणें ताका आपली मायन ताका दिल्लें आनी जेजू त्या भुरग्याक म्हणटा तूं दी आनी थिंचो तो मिलाप करता 7 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी 4,500 लोकांक आनी देवाचें उतर म्हणटा फकत दादले जाल्ले तिजो ना भुरगीं आसलीं बायल्यो आसल्यो म्हणजे भुरग्यांक आनी बायलांक धरून म्हाका दिसता 10,000 लोक आसलो 7 उण्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी जेजून मिलाप करून तांकां सगळें जेवण दिलें आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता ही मिलाप जेजून मिलाप केली ती आमी आयकता आमकां कसली शिकवण मेळटा की जेजून असलें व्हडलें काम केलें व्हडली मिलाप केली आनी तितलेंच आमी म्हणटा आमकां आयज कसली शिकवण मेळटा शिकवण ही की जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा खरेपणी देवाच्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर आमी आमच्या काळजांत रिगून दवरता आमी तें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरून आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नडसडणी करता मनाची नडसडणी करून तें उतर आमी उलयता तें उतर आमी पाळटा आतां भाव भयण तें उतर जें आमकां सांगता तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडून येता आनी आमकां देवाचें सगळें बरेंपण आमकां मेळटा अजापा जाता आमच्या जिवितांत पूण आमकां जाय भावार्थ दवरपाक आमकां जाय देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय दवरपाक आमकां जाय आमची चोत्राय जेजूचेर दवरपाक कित्याक जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता ताच्या उतराचेर दवरता पवित्र आत्मो तें सगळें जें उतरान बरयलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता एक खरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावता एक भावार्थीचें जिवीत जियोंक पावता हेंच जिवीत जें आमकां देवान दिलां भोगूंक एक जैतिवंत जिवीत भावार्थीचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आयज तर आमी भोगूंक आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया तें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाडून एक क्रिस्ती जिवीत आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां